First of all, people tree grows into such a big tree. Now this big tree is going to fall down and is going to take away some lives. Secondly, the fruit of the people tree gives out small figs. Now when these figs fall on the road is going to become very, very slippery. My appeal to all the people who have taken up this drive, please plant proper trees. I've seen these trees have not been planted in proper pits. And let me keep it on record, I will write in blood that 50% of these trees are not going to survive because they are not planted properly deep inside. Either they will die or they will fall down, but they will not reach maturity. तितून काय कोण पळय रोयतानी रोवपाचे पासून टार्गेट दिला इतले हजार तुम्ही रोया म्हणून खंयचे कडेन रोवपाचें म्हणजे कितें वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी न्हू लोकांचे आमचे टॅक्स पेयर्स मनी इज वेस्टेड गव्हर्नमेंट मस्ट डू सिरियसली प्लॅनिंग बरें प्लॅन करूंक जाय ओल्ड लोक बायपास सध्या झाडां लावपाचें काम नेटान चालू आसा बायपास डिवायडराक मदीं सध्या मोठी मोठी झाडां लायतात पूण जे पर्यावरण प्रेमी आसा ते म्हणटात की जी झाडां मदीं लायतात ती पिंपळाची झाडां आसा आनी ती रिस्की आसतली फुडें कित्याक तर ती झाडां आसा ती व्हडली जाता ती ऑलमोस्ट 15 मीटर लांब जाता खंय आनी तेंचे मूळ सायज आसा ती मोठी असतात सो तेंचो प्रश्न आसा तो म्हणल्यार की जी पिंपळाची झाडां आसा ती तुमी मदीं कित्याक लायता ती तुमकां जाय जाल्यार सर्विस रोडार लावपाक गावता पण सायडीन लावपाक वता स्टुडंटा खातीर ओल्ड गोवाच्यान रिस्क करतात